बापा सदावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदना माय करून तुझ्या काळजाचो दोस दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जून गोवे पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लॉरेन्सो लुकस हाच्या आत्म्या पासत ताकाय देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज बाबार्ताची दिवटी पेटयता देवस्वा जुझे आंतोनियो लुकस आनी फामील, दाबोली रिता डिमेलो आनी फामील. सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन ह्या गोरब्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी तांचो भावार्थ घोट जावंक मागुया. आयज जावन आमी जुबिली इयर आख्ख्या संवसारभर आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें सुरू करता. खरीत भाशेन ह्या वर्साक आमकां आमचो भावार्थ जिवंक फावो त्यो सवलती मेळूंक आनी आमचो भावार्थ जिवंक ज्यो आडकोड्यो आसा तांचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. कालच्या दिसाक 2 प्लेन क्रॅश जाल्ले आसात. भोव करून कोरिया जायतो लोक मेला. हे जे सोंपून गेल्यात तांचे पासत तशेंच ज्यो वेगवेगळ्यो एअरलायन्स आसात तांचे पासत तांचे सेफ्टी पासत आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त जयंतीच्या आयज सातोळ्यांतलो 6वो दीस. जेजूचो जल्म आमी समोर उमला आनी कालच्या दिसाक आमी करीत भाशेन आमच्या कुटुंबाचो दीस मनयला. आमच्या कुटुंबांनी जेजू बाळकाक घेवंक आनी आमची कुटुंबां नवसरलेलीं करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी शिकोवण मानून घेवंक निबोर मनाचीं जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग्यून सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी शांतीताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सुरपदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर विभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, आमच्या कोनवाड्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान, पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योन जुवान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, ताचे नांवीं तुमचीं पातकां भोगसोल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरोबाक तान आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यांत. तरणाट्यानो, तुमी नोश्टाचें जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरोबाक तान आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बोळीस जाल्यात. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्याचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची ओंडावण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय, पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताज्यो ओंडावण्यो 2 दिसां भितर नांत जाता. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासणांक तोगता. देवाचें उतर. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम सोतसूं. म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम सोतसूं. पोरजां पोरजांनू आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम सोतसूं. पवित्र ताचें मंदीर, सुमयाक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसांनू ताचे मुखार कडकडात. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. परमेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम सोतसूं. उद्गार. दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेन आयलो. येयात, सगल्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजळ्ळा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आन्ना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली
लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सोडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजालेचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समर्थी प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नोंगरान परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन घोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणले तुका क्रिस्ता. बाबडीनो भुरगो जल्मता आनी वाडटा. भुरग्याच्या जल्माच्या पयल्या दिसातावन ताची वाड कशे भाशेन जाता, ल्हवू ल्हवू ताका कशे भाशेन जेवण दिवपाक लागतात हें आवय सगल्याहून बरी जाणा. जो भुरगो जल्मला तो एक खुणा, तशेंच एक संदेश. आनी बागेवन जुआंव आमकां बरयता आनी सांगता तातूंत एक खेरीत संदेश. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. तर हो पूत जेन्ना आमचे मदें जल्मला, बागेवन जुआंवाची चीट आयच्या पयल्या वाचपाची आमकां एक नवी दिशा दिता. बागेवन जुआंव म्हणटा तो सगल्याहून भुरगो आपोसल आसलो आनी सगल्याहून म्हातारो मेलो. आनी ह्या आख्या जिवितान सगल्याहून चड, सगल्या आपोसलाहून चड जेजूक अणभवूंक एक मनीस कसो ताका फावो जाला हें आमच्यान म्हणूं येता. आनी हो मनशाळ अणभव जो आसा तो बरोवन दवरता. तातूंत भितर ताणें 3 चिटी बरयल्यात, तशेंच शुभ वर्तमान बरयलां आनी प्रकाशणेचें पुस्तक बरयलां आमकां सांगून दिवचें पासत. तर आयच्या वाचपान जी चीट ताणें बरयल्या सगल्यांक, नेणट्यांक, तरणाट्यांक, आवय बापायंक, सगल्यांक, आनी सगल्यांक बरयता तेन्ना एक वस्त आमकां थावी जाता, नुस्त्याचेर जैत वेलोली आमी. जावं भुरगीं, तरणाटीं, आवय बापूय नुस्त्याचेर जैत वेल्ली. नुस्तो म्हणटा तो देंवचार. तशेंच दुसरे वाटेन बापाक वळखला देखून. बापाक वळखलोलीं भुरगीं आमी, कित्याक आमकां जेजू संवसारांत येवन बाप दाखयला. जशें जेजून म्हणलां, म्हाका खुशी आसा तांकांच हांव म्हजो बाप दाखयतां. आनी आमकां हें भाग फावो जाला. तरी आसतना बागेवन जुआंव दुसरोय भाग आमकां सांगता. तितलें सोंपें न्हू तें. वय, बापाक तुमी वळखला, दुसरे वाटेन तुमी नुस्त्याचेर जैत वेला, पूण नुस्तो बेस्तो सोडून दिना. देखून ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत जियेता आसतना ह्यो 3 वस्तू ज्यो आमकां आयज सांगल्यात संवसारांत मेळटा तें इतलेंच. कुडीची वंडवण, दोळ्यांची आशा, गिरेस्कायेची बोडाय. आनी ह्या 3 वस्तूंचेर भाव भयणीनो आमी जर तर चतराय दवरली जाल्यार आमी देवाच्या वाटांनी चलत रावतले. पूण जरी तर ह्याच 3 वस्तूंनी आमी उडोवन गेल्या जाल्यार आमी गेलीं. जाल्यार कुडीची वंडावण म्हणटा ती आमचेच भितरली. जण एकल्याक आमकां कुडीची वंडावण आसा ती आमच्या भितर तावन येता. भायर ताण कोणें घातलेली न्हू ती. दुबाविरेत ह्या संवसाराचो अणभव आमकां आसा. पूण ही कुडीची वंडावण दर एके कुडीची गरज. त्यो गरजो थोडे पावटी आमी घडये म्हणी त्यो पातकी गरजो, थोड्यो गरजो आमी म्हणो त्यो नॅचरल गरजो. पूण आमचे कुडीक जेन्ना गरज आसा तेन्ना वंडावण म्हणटा ती गरजेवून आनीक मातशें सुबेज ती आमकां पातकान घालपाक शकता. कुडीची वंडावणूच पातोक न्हय, पूण कुडीचे वंडावणेक लागून आमी पातकान पडपाक शकता. दुसरे वाटेन दोळ्यांची आशा. ह्या संवसारांत कितें घडटा, कितें जाता, ही देवाची रचना सोबीत सुंदर जी देवान रचल्या ती पळोवपाक आमकां फकत
दोळ्यांची इस्त आसा. पूण दोळ्यांची इस्त आसा ती आमकां सगळें पळोवंक दिल्ले कडेन कुडीची वंडावण आनी दोळ्यांची इस्त जी आसा ती बाराबर येयल्या उपरांत ती आशा जाता. जें कितें दिश्टी पडटा तितलें जाय, जें कितें दुसरें सवें पडयलां तें म्हाका जाय. म्हजे भितर देवान दिल्ले सगळे गूण आसात, तरी आसतना म्हाका दुसऱ्यांचें जाय. एके वाटेन गूण आनी कुडीच्यो गरजो आसात त्यो, जाल्यार दुसरे वाटेन संवसारान जें कितें आसा तें, आनी संवसारान ज्यो वस्तू आसात त्यो हांवें घेवप म्हणल्यार ती म्हजी गिरेस्तकाय. तें म्हजें, हें आमी म्हणूंक शिकले. हें म्हजें तें पळयलां तें म्हजें. आमी आमचो हक्क ताचेर घालून दवरता. गिरेस्तकाय ती आमकां, ट्रेजर्स तें म्हाका जाय. भायर वस्तू आसा त्यो म्हाका जाय, ज्यो भायल्यो वस्तू आसा त्यो हांव घेतां तेन्ना ती म्हजी गिरेस्तकाय. आनी ही गिरेस्तकाय जी मेळ्ळ्या ताचेर मागीर बोडाय कोणा लागीं चड आसा? म्हजे लागीं चड आसा. ह्या संवसाराच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो म्हजे लागीं चड आसा. हांव बळोवन सगळ्याहून ही गिरेस्तकाय घेवन म्हज्यान कितेंय करूंक जाता. ह्यो वस्तू ज्यो हांवें एकठांयल्यात संवसाराच्यो त्यो घेवन म्हज्यान दुसऱ्यांक विकती घेवपाक जाता, वो दुसऱ्यांक म्हजे पदवे खाल दवरूंक जाता, वो दुसऱ्यांची कूड म्हज्यान वापरूंक जाता, वो दुसऱ्यांचे दोळे कितें पळयतले आनी कितें पळोवचें ना तें म्हज्यान निर्णय घेवपाक जाता. आय कॅन डिसायड. दुसरीं कितें खातलीं, कितें पियेतलीं, कितें न्हेसतलीं आनी कितें खावचीं ना, कितें न्हेसचीं ना, खंय वयचीं ना तें हांव डिसायड करतलों. संवसाराची गिरेस्तकाय आसा ताची बोड आसा ही गिरेस्तकायेक. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी हो 6वो दीस क्रिस्त जयंतींतलो मनयता आसतना आमकां जण एकल्याक जें मिसांव दिल्लें आसा तें फुडें व्हरूंक एक बोड आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान आना हे ओस्तरीची आमी खबर आयकता. जेन्ना जेजूक देव मंदिरान भेटोवंक हाडलेलो तेन्ना एकलो आसलो सिमियांव, तोय बीन जाणटो म्हातारे पिरायेर पावलेलो, रावतालो केन्ना काय इज्रायलाची सोडवण येतली आनी ताका भाग फावो जालें. जाल्यार दुसरे वाटेन आना ही एक भाखणारीन जाल्ली आनी तिचें जिवीत आमी आयकलां. फकत 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेल्ली आनी मागीर विधवा जावन 84 वर्सांचेर पावल्ली, 84 years. जाल्यार ह्या वेळार, निमण्या वेळार वचपाचो वेळ जाला तेन्ना ती जेजूक भेटतात, सिमियांव आनी आना. आनी दोगूय जाण ह्या सोडवणदाराक परगडटात. ही सोडवण घेवन जो सोडवणदार आयला त्या पासत देवाक तिणें वाखाणलो आनी जेरुजालेचे सोडवणेची वाट पळोवन दुसरीं मनशां आसात तांकां परगटणी केली की आपणें ह्या सोडवणदाराक हातान धरला. हांवें ह्या सोडवणदाराक अणभवला. तर आपणाक मेळ्ळलो सोडवणदार दुसऱ्यांक दिवप हें एक व्हड मिसांव. आमकांय भाव भयणीनो, जरी तर सोडवणदार खरेंच मेळ्ळा जाल्यार तो दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सगल्यांक उलो. ह्याच सोडवणदाराक आतां नव्यान ह्या आल्ताराचेर आमी भेटूंक वेता. एक सदांची भाशेन एक मिसाक येयली, जी भायर काडली, हात मुखार काडलो, कुमन्यावन घेतलो आनी गेलो, हे भाशेन न्हू. पूण दर दिसाक ह्या सोडवणदाराची आमची एक मुलाखत जावं, एक एनकावंटर जावंक आमकां भाग. तर आयज जेजूक घेता आसतना हें सगळें आमच्या मतीन हाडुया. संवसार आमकां दिल्लो आसा, संवसारांत आमी जियेता, तर संवसारांतल्यो वस्तू संवसारांत आसूं दी, सर्गीची वाट आमची सदांच चलून वचूं. आमी बरवशाची यात्रेकारां, वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप. ह्याच उतरांनी आमी हें वरस जुबिली इयर जें सुरू कोत्ता, कालच्या दिसाक जावन पाप सायबान दार उगडलां. जेन्ना आमी आतां भितर सरता आनी यात्रेकारां कशीं चलून वेतलीं तेन्ना ही देणी एकामेकाक दिवया आनी पातकान ओडटात त्यो आमकां वाटो कुशीन काडुया. आयन घेऊया C32, पेज नंबर 42, C32. Amen.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवन देवा फावो तो मान आमी दिसो कोर. ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नावे गोपार. उंचगीन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां सय. उंचगीन तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. बाभारताचो गुट पोरगोठुया. पुनर्जीवनपणा पोरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. कुडीची वंडावण, दोळ्यांची आशा, गिरेस्कायेची बोडाय, ह्या 3 वस्तूंनी आमी ह्या संवसारांत साणोना जावंक, पूण आमी जेजू सारकी कुडीन तशेंच आत्म्यान गिन्यानान आनी देव कृपेन वाडूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली तू संसाराचे पाप काढले आमचे काकृत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकृत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळींच सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. फाल्यां वर्साचो निमाणो दीस देवाक आर्गां दिवन सकाळीं मीस 7 वाजता आनीक आमी नव्या वर्सान भितर सरता आसतना देवाचे मातयेची परब करता. मध्यानीची भेट सांजेच्या 11 वाजता सुरू जातली. देवाक दिन वासून भोव पवित्र संस्कारा मुखार आनी त्या उपरांत आमचे मध्यानीचें मीस. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, जुबिली इयर सुरू केल्लो आसा आनीक आमकां नवें मागणें जें आमी सद्दां आतां करपाक जाय तें पाठयिल्लें आसा. फाल्यां तावन ताच्यो कॉपीज आमकां आमच्या हातान मेळटल्यो. आयज आमी हें मागणें म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें. हे मागणें तुमकां तुमच्या कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेर घातलेले मेळटले. तें तुमी तुमच्या कुटुंबांनी करचें म्हूण तुमकां सगल्यांक उलो. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलोलो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोको नासतना वोपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावं सासनाक तुजी महिमा परजळूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया H13 पेज नंबर 113. H13. Solo